जून महिनो सोंपत आयलो तरी पावसाक नेट ना. गरमी वाडल्या, शेतकारांचे हाल जाल्यात. गोंयांत बेगीन पावस सुरू जावचो आनी सगळ्यांक सुसेग मेळचो. तेच बरोबर राज्यकर्त्यांक बरी बुद्द दी अशें म्हणत बोडगेश्वर शेतकरी संघटना, गोवा कुळमुणकार शेतकार समिती अशा कांय शेतकार समित्यो एकठांय येत म्हापशेच्या बोडगेश्वराक गाराणें घातले. पळयात. बोडगेश्वर शेतकरी संघटना आज त्याचा अध्यक्ष आणि त्याचे सहकारी सगळे जेव्हा शेतकरी म्हणून तिच्या दरबारात उभे राहून जेव्हा पानाचे पाच विडे जवळतात अमृताचे पाच केक आणि सेवा केल्या पाऊस होती तुझ्याकडे जेव्हा प्रार्थना करतात शेतकरी वर्ग जेव्हा पावसाळ्यात हैराण झालो असतात आणि जेव्हा पावसाच्या प्रतीक्षेत असतात तर तेव्हा तुझ्याकडे जेव्हा प्रार्थना व्यक्त करतात की जेव्हा वेगळी पाऊस पडतो संपूर्ण गोव्याची जनता जेव्हा बळीराजा राहते तेव्हा पावसाच्या प्रतीक्षेत असतात आणि पावसात जरी बांधली असते तर आज जेव्हा तुझ्याकडे ते मागणी मागतात बेगिनात बेगीन जेव्हा संपूर्ण गोव्यावर संपूर्ण भारतभर पावसाची पुनर्वसती जावती उरलेली असतात तर तेव्हा बेगिनात बेगीन जेव्हा पुनर्वसती जावती आणि पावसाळा जेव्हा संपूर्ण भारतभर गोव्यात जेव्हा पडतो आणि संपूर्ण शेतकरी वर्गात जेव्हा सुख समाधान मिळवते जेव्हा काही एकीकडे शेतकरी वर्गाकडे किंवा मानवी जीवनात भोगताना माणसाकडे जर काही चूक माग अन्याय अपराध झाला असा आणि त्याच्यासाठी जर तेव्हा बळीराजा जेव्हा पाऊस रुजलेला असा जाल्यार आज जेव्हा तो पुढाकार घेऊन जे देवदेवता असतात त्यांचे किती एकमत करून ही पावसाक जेव्हा बेगिनात बेगीन पावसाचे आगमन झाले आणि शेतकरी राजाक जेव्हा सुख समाधान पुढे जेव्हा शेतकरी वर्गाची सगळी कामं त्यांच्या मनासारखी झाली त्यांच्या आरोग्याकडे व्यवहाराकडे कुटुंबाकडे कसल्याही प्रकारची विघ्न बाधा अडचण संकट येतात आज जेव्हा सगळ्या कुटुंबात सगळ्या कुटुंबियांचे तू जेव्हा संरक्षण केलं आणि बेगिनात बेगीन जेव्हा पाऊस लोकेजर पडो बळीराजा सुख समाधान शांती मिळवून देऊन पुढे जेव्हा शेतकरी वर्गाची सगळी कामं मनासारखी घडवून दिलाय आज तेव्हा तुका आनंद सांगणे आणि सगळ्या कामाचो जेव्हा तू पुढाकार करून बेगिनात बेगीन संध्याकाळपर्यंत ताका एक सांगणें केल्लें आसा हात जोडून देवा बोडगेश्वरा आयज तुज्या चरणी आमी येयल्ले आसा आनी ह्या जे आयच्या गोंयान अंदू जे कितें घडलेलें आसा हे पावसा खातीर आनी आयज उदीक नासलें आनी त्या खातीर आमी ताका सांगलां बोडगेश्वराक पळय तुजें आमचेर दया दवर आनी आमच्या आख्ख्या गोंयान पावस घाल म्हणून आनी हितून कितें आसा दुसरें म्हणजे हो पावस पडपाक आमचेर चूक आसा म्हणजे आमी हे दोंगर फोडटात झाडां कापतात म्हणजे जे नैसर्गीक जे कितें आसा हे आमी नश्ट करतात तेन्ना ते सांगलां आमी बोडगेश्वराक कितें बाबा बोडगेश्वरा तेंच्या तूं मनशेन बस आनी तेंची जी खोटी बुद्धी आसा ती तकलेली काड आनी तांकां बरी बुद्धी घाल आनी आमचें गोंय बरे भशेन सुंदर दवर आनी हे वार्षे प्रमाणे जो पावस पडटा तसोच आमच्या गोंयान पावस पडानी आनी तशेंच आमच्या शेतकारा भावांक काम कर उबे दिवनी आनी तशेंच आमी सांगलां बोडगेश्वरा जर तूं हे 2 दिसां भितर जर पावस जर घातले जाल्यार आमी तुज्या सदींच चरणी येतले आनी सदींच तुजे कडेन अशें गाणे घालतले. जवळ जवळ अर्दो पावस जालो कंप्लीट 21 तारीख पावले आज पर्यंत पावसाचो कांय थेंब ना पावस येना म्हणटकीर एक आमचो बळीराजा आसा आमचो शेतकाराचो त्रासान पडला कित्याक ताणें नांगरून दवरला थोडो पावस पडलो नांगरून दवरला आतां रोवपाक जाय त्या परिस्थितींत उदक समज म्हणून ना पावस जर पडना जाल्यार हाल अपेश्टा जातले खंय शेतकऱ्यांच्या आमी सगळ्यांनी आज मेळून आज बोडगेश्वराच्या चरणा कडेन एक घराणें घातलां की देवा आमकां पाव म्हणून शेतकऱ्यांक कितें चूक मुंगा आहलें समज म्हणून आमचे कडेन मनशा कडेन जाता कळ्ळें ती माफ कर आनी जाता तितले बेगीन पावसाचें आगमन कर आनी ज्या तरेन गोंयांत पावस पडटालो भडीमार पावस पडटालो सतत 8-10 दीस पावस पडटालो आनी ह्या पावसाक लागून आज सगळे कडेन ठप्प जालां आज गरमी वाडल्या भुरग्यांक त्रास जाता जाणटेल्यांक त्रास जाता नेणट्यांक त्रास जातात जनावरांक त्रास जातात पशी पक्षांक त्रास जाता झाडां पेडांक सगळ्यांक त्रास जाता ते आमी एक विनवणी केल्या देवा कडेन मागणी केल्या सांगणी केल्या की देवा कडेन आमी अंतस्करणांतल्यान मागलां की जाता तितले देवा तूं पाव आनी असो भडीमार पावस कर की हें सगळें जें पळय गोंयांक जितलो पावस पडपाचो आशिल्लो तो ताजो पुराय एक हें करून हाड म्हणून कळ्ळें तुका. गोवा 365 खातीर विन्संट रोजारियो, श्वेता गांवकर आनी शिवानी सांगेलकार.